आमी आयज सगळे हांगा फ्रॉम मर्मुगोवा मागीर कांसावलीम आमचे सगळे मर्मुगांव तालुक्याचे आमी एक ग्रीन गोवा इनिशिएटीव आमी स्टार्ट केले आशिल्ले फॉर प्लांटींग ऑफ डिफरंट ट्रीज इन डिफरंट तालुकास. सो आतां आमी कितें जालें ऑल ओवर गोवा आमी नियर अबाउट 10,000 आमी ट्री सॅम्पलिंग आमी ऑलरेडी तेजो आमी एक प्लेज घेतलेलो की आमी ती लायतली म्हणून. सो आमी डिफरंट विलेजींनी वचून आमी असो ड्रायव्ह स्टार्ट केल्लो आसा ग्रीन गोवा ड्रायव्ह म्हणून. हेजो रिजन कितें आमच्या जाणट्यांनी अशें म्हटलेलें कितें पयलो आमचो देश मागीर आमचो गांव आनी मागीर हांव हे एक आमी ही शब्द आमी आमच्या मायंडान धरून आमी फुडें सरले आसा की आमचो आमी गांव कसो साल्वार करपाचो. हे गांवच्या आमचें कितें कॉन्ट्रिब्युशन आसतलें. आयज तुमी वयता थंय पळयल्लें आसा कितें वयता थंय डिस्ट्रक्शन इन नेम ऑफ डेव्हलपमेंट. सो हे खंय ना खंय बंद जावन हो गांव आमी साल्वार करपाक जाय. हे आमच्या हातीन आसा. आयज आमकां झाडां जशें आमकां जीव जसो इम्पॉर्टंट आसा तसो आमकां झाडांय इम्पॉर्टंट आसा. हे सगळें लक्षांत दवरूंक जाय. झाडांचो हे भशेन कत्तल हें सारकें न्ही. सो आमी हीं झाडां आयज आमी त्या झाडांक जर लायली फाल्यां हीच झाडां आमकां एक बरें फ्रूट आनी बरें वखदां खातीर आमकां यूज जातली. त्या खातीर आमी सगळे भुरगे हांगा जे जमल्यात पळय सगळे एनवायरमेंट लवर्स आनी आयज आपलें गोंय साल्वार करपाक हर एक मनीस आपले घरांतल्यान भायर येयल्लो आसा आनी हे चळवळीक सगळ्यांचो भाग सगळ्यांचो एक कॉन्ट्रिब्युशन जाल्लो आसा. तशेंच आमकां ही झाडां सुद्दां लोकांनी आमच्या फॉरेस्टान तेणी दिल्ल्या तेंचो हांव आभारी आसा. तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे जमले सगळे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे मेंबर्स अशे वेगळे वाठारांतल्यान आयिल्ले आसा जशें की कांसावलीम जालें, वास्को जालें, निवाडेम मागीर साकवाळे, कुट्टाळे हे वेगळे वाठारांतल्या सगळ्यांनी येवन आयज आपलो कॉन्ट्रिब्युशन हांगा आमकां तेंको दिल्लो आसा. आनी हेच भशेन आमकां हे हांगा प्लांट झाडां रोवपाची एक फॅमिलीन आमकां की तेंचो एक आदार दिला की तुमी आमच्या हे भाटांनी येवन झाडां रोयात म्हणून तेणी आमकां एक बरें हें सगळें पूण आमकां अशें दिसता की आजून गोंयकारपण हें आमच्या सगळ्यांच्या काळजान आसा आनी हें आमी बरे भशेन जपून दवरपाक जाय. हेंच हांव 2 उतर सांगून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडल्या आमच्या एरिना बाय सांगता तुमकां जेन्ना बाबा तुजें कितें आहा हेजे 2 उतर सांगता. आयज सगळे आमी एकठांय जाल्ले आसा ग्रीन गोवा करतात आनी आयज आमच्या हातीन झाडां आसा. ह्या झाडाचो वालोर आमी पयल्या जायते आसा. पयलीं सद्या आमकां ऑक्सिजन मेळटा ह्या झाडां वरवीं ती आमी चिंतना जायते झाडां मोडटा आमी झाडां कातुया झाडां त्रास करता झाडां कातुया ना अशें जावंक जायना. ताका लागून आयज आमी झाडां रोवता सुद्दां कित्याक ऑक्सिजन आमकां आतां जायते फाटल्या दिसांनी हॉस्पिटलांत ऑक्सिजन नासलो. सो ऑक्सिजनाचो वालोर आमी दाखोवपाक ही झाडां रोयता. तेच परस सगळे हांव मागता सगळे आमच्या हातीन भावा भयणी आसा हिंगा सगळ्यांनी चिंतून आनी सगळ्यांनी दुसऱ्याकूय हो एक मेसेज दिवची. थँक्यू. जशें आतां आमी आमी आयज हांगा हे आमचे हे भाटान आमी झाडां रोयतली तशेंच आमी आमचो ही भाटी आमी खूब झाडां लायली ती आमी आमचे कोर्तालीम रस्त्याक सगळ्याक लायतली आनी अशेंच आमी थोडे लोकांच्या घरां डिस्ट्रिब्यूट केल्ली ह्या झाडां की तेणी ही झाडां आपल्या घराच्या पोरसांनी या तेंच्या गार्डनांनी तेंच्या बाकीच्या कुळाघरांनी तेणी लावची म्हणून. आनी अशेंच हांव तुमकां सगळ्यांक म्हणटा की तुमी तुमचे जी तुमचे भावा भयणां आसूं या तुमचे फॅमिली मेंबर्स तांकां अशेंच तुमी मोटिवेट करपाची की झाडां लावपाक आनी बरें गोंयचे खातीर बरें काम करपाक तुमी सगळ्यांनी भायर सरपाचें आनी ही चळवळ सगळ्यांच्या मनान आसची आनी सगळ्यांनी हेच एक आपूण गोंय साल्वार करपाचें एक मनान एक विचार धरून तुमी सगळ्यांनी घरा भायर सरपाचें. कित्याक आमकां आतां गरज आसा झाडांची गरज आसा आनी आमकां मनशांची गरज आसा जे पर्यावरण आनी आमचें गोंय राखपाचें. थँक्यू. अजून